या रस्त्याचे बऱ्या कामाक आमी सुरवात करपाक हांगा सगळे एकठांय जालेले आसात। आता हे कामाक सुरवात करच्या पयलीं आमची एक परंपरा आसा, म्हणजे पुर्वजांची परंपरा आसा। कसल्याय कामाक हात घालतले जाल्यार एक देवाक याद करप हे सगळ्याचे आमची परंपरेचे कर्तव्य जावन आसा। त्या खातीर ह्या कामाक सुरवात करच्या पयलीं आमी देवाक याद करया, देवा कडेन मागया हे जे काम आमी हांगा हातान घेतात ते बरे भाशेन जावपाक ह्या कामाक वावराडे आसतले त्या वावराडेचेर सगळ्यांचेर देवाचो आशीर्वाद पडचो म्हणून मागया। दाखय सांगितलं गणपती दी हे दाखय जावडेश्वर महाराज की जय। तशेंच आयज तो आमचो संस्थापक फॅमिली धडाडीचो म्हणजे कसले काम ताका काम करपाची इतकी हौस आसता की ताका न्हीद पडना। रात ताका दीस म्हणटा तो म्हणटा आनी रात म्हणटा ती खंयची ती कळना। अशी कामां तेणी घेतल्या आनी खूब कामां केला तेणी आतां खूब कामां घेतला आनी लोकांक जॉबाकूय लायला। आतां म्हाका दिसता कमीत कमी 50 तरी तेणी गव्हर्नमेंट जॉबाक लायिल्ले आसा आनी 150 तरी तेजे हितून तेणी घातलेले आसा। हांव ताका खरेंच म्हाका इतकें हॅप्पी दिसता की तेणी आतां एक काम करता आनी लोकांक पळय सर्विसूय लायता। एक घरान सर्वीस जे म्हणजे 10 फॅमिली तेजी तरादर जाता। हांव ताका खूब हॅप्पी वागता आनी हे तेणी पळय आयज एक काम घेतलां आनी हातांत आमी सदांच तेजे फाटल्यान आसतले आनी काम करून तेजे कडसून घेतले। जितले तेज्या फुड्यान वयता तितलो तो काम करता। पयलीं सुद्दां आमी एका 20 वर्सां पळयता की हो जायतीं कामां करता। सांगपाचें म्हळ्यार मामीक सुद्दां तो सांगतालो हांगा वच थंय वच थंय कामां कर। बरीं कामां जाल्ल्या थंय थोडीं वायटूय कामां आसा वायटी घातले हांगा चिन्नाक चलता। हांगा ड्रग्स एक इतलें हें जालां की खुबशे तरणाटे भुरगे हांगा पिड्ड्यार जाल्या। हो लोकांचो खूब डिमांड। एक आवटपोस्ट मागलेलें अशीं खुबशीं कामां आसा ती हांव मागता की आमदाराक फुडें हें करची एक्शन घेवचें। इलिगल सपोज कितें करता ते तरुण पिढी म्हणटा ती सामकी आयज बाद जाल्ली आसा। हे आमी आयकता की आमी कार्यकर्ते करता भावाक आमी सांगता सरपंच आमचो डायनामीक आसा ह्या बाबतीचेर लक्ष दिवचें। हे आयज उद्घाटन केलें तेजें म्हाकाय बरें दिसलें की कितें तरी बरें जाता। आमच्या गांवांत खूब रस्ते लोकांक खूब त्रास जाल्लो आसा की हांगासरल्यान पणजे वयता तितके म्हणल्यार ते रस्ते हे आसा पाड जाल्ले आसा। ते एक काम घेवन ते एक बरें केलें हांव बरें मागता। आनी हो व्हडलो विशय कित्याक लागून तुमकां सांगता की आयज इतकी उमेद जाली कित्याक आयज ग्रामसभेक लागून लोक बोबाट मारताले की सरपंच केन्ना जातलो। खऱ्यांनी बाबाक हांव एप्रिशिएट करता। बाबान एका उतरान आमचो आयज प्रपोजल घातलो तो एका उतरान आमचो आयज सुभद्रा बाल टू आयज आमच्या हायवे कडेन हॉट मिक्स जातलो म्हणून चडान चड देव बरें करूं म्हणटा बाबा। कित्याक लागून ही लोकांची अपेक्षा आली सगळे आयज काल लोक आमी फंक्शन केले लोक थंय आमकां रोडाच्या बाबतींत सांगताले। काल आमी उद्घाटन केल्लें एका टोमॅटो थंय आमकां लोक सांगूंक लागले की सरपंच रस्तो केन्ना जातलो। बाबान केन्ना तिका उतर दिलें की फाल्यां तुमी सगळे एकठांय जायात आनी हांगा हजेरी लाया म्हणून। आयज आमी हिंगासर चिपला गांवांत येयलेले आहा। हो एक दिसाची चड गरज आहे। खुबशे लोकांक आमचे त्रास जालेले आहा। हिंगासर बुराक पडले, रस्त्याक केबल घातले आनी रस्तो फोडचो पडलो। मागीर ताका माती घालची पडली। मागीर तेच्या वयल्यान आमी रिस्टेट केलो। मागीर पत्ते आनी जेट पॅचर हाडली। प्रत्येक फावट हे लोकांक त्रास जालेले आहा आनी हांव जाणाय लोकांचे त्रास कशे मोटरसायकल वयताना कशे गाडयेन वयताना बायलांक चड त्रास जाताले आनी हे सगळे समजून हांव फाटीक लागतालो सीएमाच्या अशें बेगी कर म्हणून। आनी म्हाका बऱ्यालो बरो पीए मेळ्ळो आहा आनंदी मेळ्ळो आमचो स्टाफूय बरो मेळ्ळो आहा। आनी तुमकां एक फायल आतां तेणें सांगलें दिसपान 75 सिग्नेचरी लागता एक फायल पास जावपाक। वयर वयता सगळा येता मागीर फायल जातून पास जातून मागीर सीएमाचे फुडें वयता लास्टाक। आनी ती सीएम आमची फायल केन्नाच धरिना। तो म्हणटा गांवचें काम गांवचें बरें जाता तो रोखडेंच काम करता। आमच्या सीएमाक जात कात भेदभाव केन्नाच लागना। कसलेंय काम आनी कोणीय तो तेच्या फुड्यान येयलो तो कामां करपाक रेडी आहा। असलो इतल्या बऱ्याचो बरो आमकां सीएम मेळ्ळो आहा आनी हेजो आमी फायदो घेवंक जाय आमच्या लोकांनी बऱ्यांतले बरें तेकाय आमी आनी आमी जाता ते भाशेन कामां करून घेवंक जाय। हो रस्तो हिंगासान आतां हायवे आमचो जो सिग्नल आहा तिका ब्रीज बांदता। आमीन तो इनकम्प्लीट ब्रीज दवरलो त्या टायमार आमच्या टायमार जावपाचो आसलो तो त्या टायमार जावना। एक 10 वर्सां सुमार तो ब्रीज उरलो। हें व्हडलें काम जालेलें आहा। इतलेच आमचे गांवचे भाव भयणी मेलेले आहा त्या जाग्यार। आमचे स्वताचे म्हाजे फ्रेंड पासून थिंगासर मेलेले आहा।
आनी केन्नाच तो रस आमचो रिलीज जायनासलो आनी अशेंच एक दीस आमचो लास्ट आमचो वेंकटेश मेलो तो म्हणटकूच मागीर आमी सगळे लोक एकठांय जाले ब्रिजा कडेन गेले बसले आनी भायर फुड्यान राबोन तेन्ना स्पीड ब्रेकर बा घालून बोर्ड पासून घेवन नासले ते बोर्ड घालून गेल्ले आनी हांव आमचो आदलो ऑनरेबल आमचो PWD मिनिस्टर निलेश काब्रालाची तेगे म्हणटा आनी चड करून आमच्या सीएमाक तेगे म्हणटा कित्याक तेणे म्हाका एसेंब्लीन एश्युरन्स दिले आनी हें काम आतां चालू केलेलें आहा हें आमच्या गांवांत एक व्हडलें काम तशेंच आतां हो रस्तो करताना आनीक धाकटे आमचे फूल ग्रावंड जावपाचें आहा आमच्या सांता बार्बारा इस्कॉला कडेन तसोच तेच्या फाटल्यानय एक आहा आनी तसो म्हाका इंदिरा नगरांनी एक चर्च आहा करपाचो हें काम आमी बरेंतलें बरें करून घेवया आनी आतांच आमच्या भावांनी मागले की एक आउटपोस्ट करता पुलीस आउटपोस्ट तेजेरय म्हाजें चालू आहा कित्याक आतां तुमी पळयला थिंगासर एक MRF आहा गार्बेज प्लांट आहा तो गार्बेज प्लांटाक तेकोनूच आतां थिंगासर तो शिफ्ट करपाक चिंतलेलो आहा तो शिफ्ट करून त्याच जाग्याचेर एक पुलीस आउटपोस्ट आनी एक तर हेल्थ सेंटर तर थिंगा येयत जाल्यार म्हाका दिसता ह्या खुबशा आमच्या गांवच्या लोकांक बरें पडटलें